मये गावात ट्रकातल्यान जातली चौगुले खण कंपनीच्या मालाची येरादारी सर्वोच्च न्यायालयाचे उल्लंघन करून चालल्या. पर्यावरण चळवळीतलो वावुरपी रमेश गावसान म्हटला, मयेची सरपंच सांगता आमकां येरादारी विशीं कितें कळोवंकच ना, जाल्यार मयेंत कायदो नेम मोडून चलिल्ले खण मालाचे येरादारीचेर नियंत्रण दवरपाक सरकारी यंत्रणा अपेशी थारल्या अशें थळाव्या शेतकारांचें म्हणणें. पळयात. पैरा मयेचे चौगुले कंपनीचो खण माल गांवांतल्यान व्हरपाक सुरवात जाल्या. लिजा भायलो माल व्हरपाचें कंत्राट ब्ल्यू ग्लोब एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन घेतला. तांचे ट्रक गांवांतल्यान मालाची येरादारी करतात. कश्या धांवतल्या ट्रकांक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. कांय कडेन रस्ते अशीर आशिल्ल्यान गाडयो आडावन उरतात. ट्रकवाले आनी वाहन चलोवप्यां मदीं वादावादी जाता. खणबंदी उपरांत शांत आशिल्लो गांव आतां अशांत जाला. दिवचले पाजीर कंपनीचे गेटींतल्यान ट्रक भितर सरतात. थंय ट्रॅफिक पुलिसय दवरिल्लो ना. हे विशीं थळावे शेतकार चाळवल्यात. काही दिसा पयलीं ऑक्शनाच्या नांवा खाली मयांसून भर गांवांसून भर वस्तींसून ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी एक लिफ्ट वयर उकाल्ली आनी तो माल सबंद रस्त्यार वतलो. त्या ट्रकाक आमी आडायलो. तो ट्रक रावपाक तयार ना. गाडयो जवळ जवळ एक वर बंद उरल्यो. त्यानंतर पुलीस आयली आनी पुलिसांनी आमकां पुलिशेन आपयले. आमच्या कडेन उलोवप जालें, तुमी कलेक्टरा कडेन निवेदन दिया हें सगळें सांगलें. आमी त्या प्रमाणे कलेक्टरा कडेन निवेदन दिलें. आयज मेरेन कलेक्टरान कसलेंच उत्तर आमकां दिलें ना. गेल्या 21 मेक आमी पंचायतीक तक्रार दिल्ली की हेचेर तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपया, जो ट्रकाचो जो एजंट आसा तेका आपया आनी हेचेर सोल्युशन काडा. त्या शिवाय ह्या ट्रकांनी ताडपत्र घालप ना, नियम खंयचे वाहतुकीचे पाळप ना, हें सगळें सर्रास चालू आसा. गांवांतल्यान जावपी येरादारी संबंदात मयेची सरपंच कुंदा मांद्रेकराचें म्हणणें, माल व्हरपी कंपनीन पंचायतीक कितेंच कळोवंक ना वा परवानगी घेवंक ना. पळयात ती कितें सांगता ती. आमी मान्यता दिवंक ना तांकां, की आमकां तेंच्यांनी कांय कळोवंकूच ना न्हू. आमकां कळोवंकूच ना. तरी जावन कोणी तरी हांगा एप्लिकेशन दिल्लें न्हू, तेजेर आमी मामलेदाराक हें केलां. मामलेदाराक आमी एप्लिकेशन केलां की तें बंद करचें. लेटर केलां. एप्लिकेशन कितें दिल्लें कोणी? तें आमकां त्रास जाता हांगा मयान समजून तेणें हें दिल्लें. कितें शेतकाऱ्यांक बीन हें जाता न्हू, तेन्ना तें आमी तेजेर सोमतेच आन्सर केला तेका. म्हणजे तें आमी हें केलें एप्लिकेशन आनी सायन मारून हांवें दिलां मामलेदारान व्हरून. आमकां गांवांतल्या लोकांक त्रास जाता तशें जावपाकूच जायना न्हू हांगासर. जावपाक जायना तें म्हणल्यार आनी तेंच्यांनी आमकां कांयच दिवंक ना न्हू. लेखी पंचायती जो कोणी ट्रान्सपोर्ट चालू केला पळय तेणी आमकां कांयच दिवंक ना. कंपनीन दिवंक ना. कंपनीन आमकां कांय दिवंक ना पंचायतीक हाडून. मये पैराच्या शेतकारांनी 17 मे दिसा चौगुले खण कंपनीचो खनीज माल घेवन वचपी ट्रक आडायल्ले. लुकसाण भरपाय दियात आनी ट्रक घेवन वचात अशें तांणी म्हणिल्लें. उपरांत दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान मध्यस्थी केल्ली. ट्रक आडाव नाकात अशें त्या वेळार ताणें शेतकाराक सांगिल्लें. पळयात त्या वेळार शेतकारांनी केल्ली मागणी आनी मामलेदारान दिल्लें स्पश्टीकरण. गांवांत जो ट्रक वयता पळय ते गांवांत इतले ट्रक आहा केन्नाच चौगुल्यान इतले मायन वर्सां चलताली. 70 वर्सां मायन चलता पूण ह्या गांवांतसून माल व्हरनासले. चौगुले कंपनी ते बार्जीनी अशे माल व्हरताले आनी तो गांवांतसून वाट सुद्दां सुटना. सकाळीच थंय एक एक्सिडेंट जाल्लो. ते वयल वतलेली सगळी, तेचेर एक चेडूं स्लीप जावन पडलें. मागीर एम्बुलन्स बी येयल्ली. Members of the All Kisan Sabha Mayem farmers had blocked the transportation of iron ore which was transported by Blue Globe Exports Private Limited, and this Blue Globe Exports Private Limited has been issued a valid permit to transport the iron ore which is outside the lease area which was extracted many years ago before the mining was stopped as per the orders of the court. जाल्यार पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपी रमेश गांवस म्हणटा, हें सगळें सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश मोडून चल्ला. गांवांतल्या लोकांक त्रास करून खण उद्देग वा मालाची येरादारी करूं नजो अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. तरीकय मामलेदार ग्रामस्थ आनी शेतकारा वटेन रावचे बदला खणवाल्यांक साथ दिता असोय आरोप ताणें केला. लीज अस्तित्वांत ना जाल्यार वेदांताच्यो गेटी उक्त्यो कश्यो हो ताचो प्रस्न. मामलेदारान खणवाल्यांक न्हय तर शेतकारांक थाकाय दिवंक जाय अशें तो म्हणटा. पळयात. माझा प्रश्न मामलेदाराक असो आसा की सुप्रीम कोर्टान ऑक्शन कर म्हणून सांगली, कोणाक तरी ऑक्शन दिवपाक सांगली, पण ते ऑक्शन केल्ली ओर
अमक्यात एरियेनसून व्हरपा खातीरचें डिरेक्शन सुप्रीम कोर्टान दिवं ना आनी जर ती ओर व्हरणें ट्रान्सपोर्टेशन जर लोकांक त्रासदायक ठरता जायत, खेड्यांतल्या लोकांक त्रासदायक ठरता जायत, धोकादायक ठरता जायत जाल्यार तेचेर बंदी घालपाचो पूर्ण अधिकार मामलेदाराक आसा. ती 24 ऑक्टोबर 2014 मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान एक मेमोरंडम काडलेलो आसा आनी तितर अशें बरयल्लें आसा खेड्याच्या आजूबाजून जर खणी आसा जायत किंवा खेड्यान खणी आसा जायत तर तेचें ट्रान्सपोर्टेशन करता आसतना अरुंद रस्ते आसा जाल्यार ते तर करप ना. लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ट्रान्सपोर्टेशन करप ना. हो मेमोरंडम आसा 2014तलो. मामलेदाराक हो खबर ना. सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे एकय लीज अस्तित्वान ना. सगळ्यो गेल्यो खराब जाल्यो. हे सगळे ट्रक येतात ते वेदांताचो म्हणजे आतांचो वेदांता त्या वेदांताच्या गेटीनसून भितर सरोन ते सारमांचेर चल्ले. गेट लॉक आसूंक जाय आसली. गेट ओपन कशी करतात तुमी? सरकाराची जबाबदारी आसली की ही गेट ही आतां हांगासर बंद आसपाक जाय कित्याक सगळ्यो लिजी आसा त्यो सरकाराच्या ताब्यान आतां येवपाक जाय आसल्यो इतक्या पण ती वचोंक ना. हेचो अर्थ ते हे जे कोण वयतात न्हय ते हे कंटेम्प्टान येता सुप्रीम कोर्टाच्या. लोक येना हे व्हरणारे कंटेम्प्टान येता सुप्रीम कोर्टाची. ही गजाल मामलेदाराच्या लक्षान येना. तर लीज बंद आसतना लीज नासतना त्या लिजाच्या एरियेक सील जावपाक जाय आसलें. ते सील नासतना सील करिनासतना आज तांकां वचपाक पूर्णपणे मोकळी दिली वता. त्यामुळे मामलेदार हेका जबाबदार येता. मामलेदाराची जबाबदारी पडटा. शेतकऱ्यांक भिश्टोवपाची गरज ना. शेतकऱ्यांक योग्य मार्गदर्शन करपाचें आसलें आनी मामलेदारान शेतकऱ्यांच्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय आसलो आनी कायदेशीर तरतुदी कितें आसा त्यो सांगूंक जाय आसल्यो. मामलेदाराक कळना. हांव मदत करता मामलेदाराक. मयेशान आमचे खबराकार जवाहर बर्वे आणि महेश गोवेकार